नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। अनलॉक पयलो पावडो रेस्टॉरंट हॉटेलां मॉलांक बावटो मात लोक सादूर मॉलांक पयले दिसा सापूच उणो रिस्पॉन्स टेक अवे वाल्यांची रेस्टॉरंटां नेटार उरिल्ले चडशे बंदूच। एक्टिव्ह केशी 300 वयर गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी कोरोना आरोग्य खातें म्हणटा सगल्यो केशी मांगराचे हिसबाक वास्को पसरकारांचो स्वता जावन लॉकडावन। टीसीपीची कलम 16B सकयल 49 अर्जांक जमीन रुपांतराक केस टू केस मान्यताय। 500 स्क्वेअर मेत्रां सकयल अर्ज क्लियर। शेत जमनी राना वाठारांतले होल्डार। गोंयकारांक नो पेड क्वारंटीन पॅकेज दियात, लोकांची स्वॅब टेस्ट करात। विरोधकांची सर्वपक्षीय बसकेंत मागणी। सरकार हर्ड इम्युनिटी करूंक सोदता, घात जातलो विजयाची शिटकावणी। ग्रीन झोन म्हूण सरकार 2 म्हयने न्हिदलो, केशी वाडिल्ल्यान धांवपळ। प्लानिंग ना मोगोन काडलो फोग। बीजेपी म्हणटा शिरोडे बरी सुविधा म्हूण कोविड सेंटर। गोंयांत गव्याक फारान मारपाचे प्रकार। मयत देवगळे गव्याक मारलो, आंगात 10 गुनिसांव। कांय दिसा फाटीं नादोड्या गवो म्हूण फारान मारिल्ली गाबडे म्हशी। सोमारा अनलॉक 1 चालीक लागलो खरो, मात हॉटेलां रेस्टॉरंटां चडशीं बंदूच। चडशे टेक अवे वाले उक्ते। हॉटेल रेस्टॉरंट मॉलां उक्ती करूंक मार्ग मेकळो, मात मॉलांनी पयले दिसा तरी लोक मर्यादीत, स्टाफय मर्यादीत। एफडीएनय रेस्टॉरंटांक SOP घाल्यात, त्यो चालीक लावपाची तयारी जाली काय तें मेकळे। कोरोना पातळूंक लागिल्ल्यान गोंयकार सादूर, देवळां इगर्जी मात बंदूच। लॉकडावनात फाटले 2-2.5 म्हयने बंद आशिल्लीं हॉटेलां, रेस्टॉरंट्स आनी मॉलां सोमार सावन अनलॉक 1 उक्ती जाली खरी, मात पयल्या दिसा लोकांचो रिस्पॉन्स व्हडलोसो ना। आदले भशेन गर्दी ना। कोरोनाच्या हवेंत सगळे कडेन सोशल डिस्टन्सिंग आनी जतनाय घेवन वेवसाय धंदो ल्हव सुरू। पार्सल दिता हॉटेल सुरू जालें। आमी सोशल डिस्टन्स पार्सल बसोंक दिता। तांकां सोशल डिस्टन्स एक टेबलार 2 जाण, एक टेबलार 2 जाण, अशें 4 जाण ना। 4 जाण। हां, आयच्यान सरकारान अप्रुवल दिला मॉल्स आनी रेस्टॉरंट उगडपा खातीर। ताज्या बद्दल आमी सरकाराक मना पासून आभार मानता, कित्याक 2-2.5 म्हयने जाले सगळ्यांचो धंदो बंद आशिल्लो। सो इंडस्ट्रीच्या वतीन वी आर व्हेरी थँकफूल। एक गोश्ट लक्षांत धरपाक जाय, 2-2.5 म्हयने सगळ्या लोकांनी खूब त्रास काडल्या। सो ह्या अत्यंत गरजेचें आशिल्लें की जेन्ना बाकीचे सगळे धंदे चालू जाले, दुकानां चालू जालीं, वायन शॉप्स चालू जालीं, खुबश्यो गोश्टी चालू जाल्यो, ऑफिसां चालू जालीं, तेन्ना फक्त रेस्टॉरंट आनी मॉल बंद दवरप चडूच एक्सटेंड जाल्लें। सगळे लोक प्रिकॉशनां घेतात आनी प्रत्येक लोक मास्क घालून येतात, किंवा आमी हँड सॅनिटायझर तांकां प्रोवायड करतात, सोशल डिस्टन्सिंग दवरचें पडटा। नाव आमी कितें केलां, ऑल द MHA गायडलायन्स, सगळे MHA गायडलायन्स कितें आसा पळय, काकुलो मॉल इज मेकिंग शुअर ऑल द प्रिकॉशन्स अकॉर्डिंग टू द गायडलायन्स आमी सगळे करता। आता तरी व्यवस्थित चलता। शेत चलयला तर बरें आसतलें आनी समज ते कंट्रोल करता मागीर परत बरें जातलें। ओके, फर्स्ट टाइम आयलो मीन्स क्राउड किती असलो? लिमिटेड क्राउड आसलो आनी डिस्टन्स आसलो। सुबह से कितना बच्चा है? ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। It is good, but nobody has opened yet. Only me and the side one. Okay, so means how many customers you attended since morning? Like I think 10-11 customers. 10-11 customers only. So Bad response. कितना लोग आया सुबह से? Just two. हाँ, Just two. जस्ट 2। हाँ, just two. और पहला दिन ऐसा जाने के बाद अभी डिपेंड्स ऑन लोगों के ऊपर है ना। म्हणजे तो जो प्रश्न आसा गिरायकाचो फ्लो एकदम कमी होता। मे बी फर्स्ट डे किंवा पॅनीक आशिल्ले कारणान कोविडाचो गिरायकाचो आशिल्लो, पूण गिरायक आमकां कॉपरेट करतले। 6 फुटाचे आमी डिस्टन्स दवरले, भायर आमी बोर्डूय मारला 1 person per 1 table, फॉलोअपूय करतात आनी सॅनिटायझरूय दवरतात। नुस्तें ओपन आहा, भाजी ओपन आहा आनी फुटपाथीचे इतले रश आहा
तांकां कोण विचारना आनी आमी माडगिणा कोणें मातशें कितें लायलें सायडीन लायलें रोखडें फोन करता आनी म्युनिसिपालिटी काडपाक लायता. हांव सांगता कायदो हो म्हणटा तो सगळ्यांक कायदो करतना मार्केटाक सेपरेट आनी बाकीच्या सेपरेट. आतां फुटपाथीचे पळय हे ते प्लास्टीक आनी हे ते भायले लोक येवन सगळे विकतात आनी गोंयकारांक काडपाक लायतात. FDAनूय रेस्टॉरंटाक SOP घाल्यात. त्यो चालीक लावपाची तयारी जाली काय ते मेकळे. टेक अवे रेस्टॉरंटवाल्यांचो धंद्याचो सादारण जम बसला. उरिल्ले बनूच. देवस्थानां, इगर्जी, मशिदी 30 जून मेरेन उगडपाच्यो ना. एकंदर अनलॉकाच्या पयल्या दिसा लोकांची हालचाल मर्यादितूच. ल्हव रिस्पॉन्स वाडटलो म्हूण हॉटेलां, रेस्टॉरंटां, मॉलवाल्यांक आशा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत कोरोनाचे एक्टीव केशी पावले 300 वयर. गोंयांत 70 सांग्यार, फोंडें तालुक्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी कोरोना केशी मेळूंक लागल्यो. आरोग्य खातें म्हणटा ह्यो सगल्यो केशी मांगरावेल्या केशीचे हिसबाक. मांगरावेल्या सगळ्या लोकांची टेस्ट जावंक जाय म्हूण वास्कोचो नगराध्यक्ष मागता. वास्कोचे संडे मार्केट चडशे पसरे आपूण जावन लॉकडावनात. You see, there are health workers of ours. You are aware that health workers have been found positive, and those health workers are residents of various parts, including, as you mentioned, Sattari, Sange, etc. Sattari, specifically, the location is also known to us, but we are including them in Mangor Hill linked cases because the link is to Mangor Hills. So that doesn't mean that they are not positive anywhere outside Mangor. Naturally, the healthcare workers who have been found positive are from different places in Goa, but the link is to Mangor Hill, so we are including it under that category. There is no immediate plan to start a new COVID hospital, but yes, in terms of planning for the future, strategizing, there are various options that we are considering. Yesterday itself, our team is very much there, and they have been trained by Dr. Aira, who is the medical superintendent of Hospicio, as well as one of the very important members of our team of doctors looking after the COVID hospital. So she has gone personally twice yesterday. She has oriented the staff. She has told them about how they must take care of our positive persons who are there in the COVID care center. Yesterday we shifted 8 of the persons, and today we have shifted further 5. So as of now we have 13. We have 13 persons in the COVID care center at Shiroda. Even today in our OPD in Mangor Sports Club, we have had 200 persons from Mangor Hill brought, out of which over 30% swabs have been taken for testing. The age group, if we look at the number of positive persons so far, is actually in the category 20 to 35, 20 to 40, in that age bracket. However, our concern is more, as I've already mentioned and shared with you, the high risk category, which we consider as high risk for reasons that they may be above 65 years, pregnant women, children below 5 years, persons with comorbidity conditions like asthma, COPD, hypertension, heart ailment, or then symptomatic patients. These are our focus group. But if you ask me, analysis of data, we have actually found that maximum number of our positive persons, of course, they are also asymptomatic. I've explained that. They are from the 20 to 40 age category. Exactly. कोविडाच्यो कशें सांगता कोरोना व्हायरस आनी COVID-19 हे दुयेंस त्या खातीर जेका ट्रिटमेंट घेवची पडटा म्हणजे कोरोना जालो म्हणजे तो पेशंट न्हू तो कोरोना पॉझिटिव्ह मनीस जेका जेन्ना सिमटम्स जाले खोकली येवपाक लागली थंडी जाली जोर येयलो तो COVID-19 म्हणजे तो पेशंट जालो. मांगरावेल्या सगळ्यांचीच कोविड टेस्ट जावंक जाय म्हूण थंयचो नगराध्यक्ष मागता. वास्कोचे बाकीच्या वाठारांनी कोरोनाची केशी मेळूंक लागल्यात. जेन्नाच्यान हांगासर आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान नो केसी डिटेक्ट जालो तेन्नाच्यान मंगोर हिलान टेस्ट जावंक ना. 3 दीस कंटिन्युअस टेस्ट ना. ODP ओपन आसलेले पूण टेस्ट खंय तरी करपाचें तें बंद आसलेलें. हांव सांगूंक सोदतां, हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की तेणी मंगूर वाठारान म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 17 सगळे टेस्ट करचें. हांव सांगूंक सोदतां की जे आमी फूल एरिया सील केलेली आसा ऑलमोस्ट एक 1,500-2 हजार लोक आहा त्या तरी लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन त्या लोकांक तरी तेणी टेस्टिंग करचें. आतां जी केसीस आढळून येता ती आतां मंगूर एरियान ना उरता सगळ्याच वाठारांत आतां स्प्रेड जावपाक लागली. आयज पळय हांगासर लास्ट स्टॉप आमची वॉर्ड नंबर 21 ही दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी आमचे सुलभ टॉयलेटी कडेन दुर्गामाता टेम्पला कडेन ही केस सापडलेली आसा. तशेंच आतां आनी एक केस वॉर्ड नंबर 20 नवे वाडे त्या एरियान सापडलेली आसा. तेंचे फॅमिलीक क्वॉरंटायन करून दवरला, तेंचे टेस्ट करून घेतला आयज हांवें. हांव स्वता वचून तेंची फॅमिलीक थंय व्हरून टेस्ट करून
तांकां आयसोलेशन वॉर्डान दवरलेले आसा. सो ही जी स्प्रेड आसा ही आतां वाडपाक लागला खंय तरी, आनी ही वाड समज बंद करतले जाल्यार आमकां हेजेर कितें तरी एक ठोस कारवाई करपाक जाय. सो परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल CM, आमचे कलेक्टर सगळ्यां कडेन की बाबा तुमी हो स्प्रेड खंय तरी बंद करपा लागून तुमी स्टेप्स घेवपाक जाय. वास्कोचे संडे मार्केटांतल्या पसरकारांनी स्वता जावन 2 दिसां खातीर पसरे बंद दवरल्यात. गरज पडल्यार 7 दीस स्वता लॉकडावनाची तयारी. वास्को वाठारांतल्या कितल्याशाच पसरकारांनी स्वता जावन दुकानां बंद दवरल्यात. तुम्ही मार्केट बंद केला, म्युन्सिपालिटीन सांगला काय तुमकां, काय तुमीच स्वता डिसिजन घेतला? ना, आमकां म्युन्सिपालिटीन सांगना, खंयचे गव्हर्मेंट अथॉरिटीन सांगूंक ना. आमचे ओन डिसिजन घेवन आमी बंद केला. कितले दीस बंद आसतले? आमी 7 दीस देखून बंद आसतले, जरी तर टोटल वास्को मार्केट बंद आसा जाल्यार. नाजाल्यार आमी 2 दीस कंप्लिटली बंद दवरतले. 2 दीस किरगल्ली, मांगुरील, मागीर ओरलेम, वाड्या, म्हणजे हो जो कोरोना वाडत आसा, कमी जायना. म्हणटकीर आमी ती लोकांची सेफ्टी खातीर आमी मुद्दम आमी जावन स्वताहून जावन बंद केल्ले आसा. चड न्हू, 60 किलोमिटर आमची बाउंड्री, हेजे वयर ना. आनी हे चड जावपाक टायम वयचे ना. तेन्ना गव्हर्मेंट, आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान लॉकडावन करचें. आज हम 1 दिन और ज़रूरत पड़ी तो 2 दिन और ज़रूरत पड़ी तो हम 7 दिन भी बंद करने के लिए तैयार हैं. सत्तरीत कोरोनाच्यो केशी वाढूंक लागल्यो म्हूण सत्तरीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान सरपंचां बरोबर बसका घेतली. मडगांव पाजी फोंडांतल्या जुंता कॉटसातूय कोरोनाची केस मेळ्ळ्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रोव्हिजनल कन्वर्जना खाला जमनीचे झोन बदलांक आयिल्ले 82 अर्जांचेर TCPन निर्णय घेतलो. 500 स्क्वेअर मेत्रां सकयले जमनीचे 49 अर्ज कलम 16B सकयल खात्यान केस टू केस कन्वर्जनाक अप्रूव्ह केले. शेत जमनी आनी रानां सुवातींनी येवपी आनी मोठ्या प्लॉटांचे अर्ज सद्याक कडेक दवरल्यात. हायकोर्टान दिल्ले निर्देश मतींत दवरूनच निर्णय घेतला म्हूण TCP मंत्री बाबू कवळेकार सांगता. गोंयकारांक पेड क्वॉरंटीन नाका, भायल्यांक एंट्री बंद करात, लोकांची सॉप टेस्ट करात, गरजू गोंयकारांक पॅकेज दिवची, विरोधकांची मागणी. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार सर्वपक्षी बसका जाली. हे बसके आदीं सत्ताधारी आमदारांची बसका घेवन SOP जाहीर केल्यो म्हूण विरोधक बेजार. सरकार हर्ड इम्युनिटी करूंक सोदता, भिवपाची गरज ना म्हणटा तें घातक. विजयाची शिटकावणी. फ्री क्वॉरंटायन फॉर जे भायल्यान लोक येतात गोंयकार. सरकारान एक पॉलिसी डिक्लेअर केली थोडे दीस पयलीं, बरे पयलीं, की गोंयकार स्टँडर्ड गोवान जो गोंयांक येतलो तो खंयच्यानय येवं, ताका टेस्टाक चार्ज करपाना आनी ताका क्वॉरंटायनी चार्ज करपाना. ही पॉलिसी डिक्लेअर केली. हांवें ऑफिशियली वेलकम केल्ली ही बरी पॉलिसी म्हणून. मागीर तांणी चेंज केली आनी सीफेररां खातीर आमचे पयशे क्वॉरंटायनाक भरचे पडटले, टेस्ट 2000 भरचे पडटले. आज आमी सगळ्यांनी परत युनिनिमस डिमांड केला की सीफेरर्सांकच न्ही जाल्यार जे जे गोंयकार, तातूंत भितर सीफेरर्सय आयले, हांकां सरकारान कांयच चार्ज करपाक जायना आनी फ्री क्वॉरंटायन करपाक जाय. ताजेर ताणें सांगलां आपूण पॉझिटिवली हाजेर विचार करता आनी म्हणून तांचे खातीर एक पॅकेज केंद्र सरकारान ऑलरेडी 20 लाख कोटी रुपयाचे पॅकेज डिक्लेअर केल्लें आसा. तातूंतले थोडे तरी गोंय सरकारान हाडचे आनी ह्या वल्नरेबल सेक्शन आसा हांकां 1-2 म्हयने लॉकडावन आशिल्ले, तातूंत कितें तरी तांकां पॅकेज दिवचें अशी आमची कळकळीची विनंती आसा. आनी आमचो एक डिमांड आशिल्लो की इवन खंय टेस्ट करता थंय फक्त तें हें घेवन वचून टेस्ट करचें न्ही, कितें तें तुगेलें थर्मल गन घेवन वचून टेस्ट करता ताका कांय अर्थ ना. स्वॅबींग कंपल्सरिली करचें अशी आमची मागणी. 60 दिसांचे नंतर सरकार प्रिपेर्ड ना आनी प्रिपेर्ड ना आसून मुख्यमंत्री पयलीं सदांच म्हणटालो की कांय भिवपाची गरज ना म्हणून. हें आयकलां आसतलें तुमी सगळ्यांनी. आतां मुख्यमंत्रीच न्ही, आतां चीफ सेक्रेटरी हीच भाशा उलयता. चीफ सेक्रेटरीन आमकां भाशण दिलें हिंदीन की कांय भिवपाची गरज ना म्हणून. सो आतां जे व्हायरसाक जग भिता तांकां आमचो चीफ सेक्रेटरी आनी आमचो सरकार आमकां ते सांगतात की आमच्या लोकांक वचून सांग म्हणून की ह्या व्हायरसाक कांय भिवपाची गरज ना म्हणून. आमी ताका सांगलां असली पिशेपणां ती तुमी करा. हांव क्लियर कट सरकाराचेर एलिगेशन करूंक सोदतां. एलिगेशनूच न्ही, दीस इज माय चार्ज विच इज नॉट अनफाउंडेड, विच इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स दॅट गव्हर्मेंट इज पुशिंग फॉर हर्ड इम्युनिटी. हेंच आहे माझे जे वास्को लॉकडाऊन करचे म्हणून सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट केला. आंगोर हिल सारकेली एरिया लॉकडाऊन करची, नॉन गोवन्सांक न येवपाक करचे. समज ट्रेनी आनी तूं फ्लायट समज बंद करूंक शकना
जाल्यार in the SOP we can have a condition where we say non-Goans will not be allowed to enter Goa without a proper legal validity. विरोधकांक मेळच्या आदी सकाळी मुख्यमंत्र्याची बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांबरोबर बसका जाली. कारण ते स्टार्ट जावपाचे आहात पण तांकां गायडलायन्स वयतले आमचे आनी तांकां नॉर्म्स सगळे दितले त्या प्रमाणे ते मागीर चालू करतात वयतले आमचे डिसिजन घेवपाचे आतां सांगचे ना डिसिजन गायडलायन्स कितें येयला आज कळटली म्हाका सगळी. And a new SOP has been decided. Honorable CM will brief on that new SOP to all of you. New SOP means new. आधी कशें आसलें की every person who is entering the state of Goa was to be tested. So now they will pass through scanners, thermal scanners, not the guns, like how we have for the when we enter any government office, that scanner which is there. These are thermal scanners which will detect temperature, which will detect any this what you have got. So doctor also briefed us on this thermal scanners. So only who have got fever or something like that will be stopped and taken for COVID test, compulsory COVID test. Otherwise the other people will not be tested. This is everywhere. This is everywhere. Where? Only in government offices or where? No. At the borders. Border or rail, flight or train. लास्ट टायम जेन्ना प्रोटोकॉल दिल्लो तेन्ना केसीस गोंयान येवपाचे लोक कमी आशिल्ले. आतां गोंयान येवपाचे लोक वाडले म्हणजे प्रोटोकॉलाची अरेंजमेंट चेंज जाला. आमचो ऑनरेबल CM प्रोटोकॉल आफ्टर MLA डिस्कशन प्रोटोकॉल अनाउन्स करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय ग्रीन झोनात म्हूण सरकार 2 म्हयने सुसेगाद न्हिदून रावलो. कसलेंच प्लॅनिंग ना. आतां शेपडेक उजो लागिल्ले भशेन धांवपळ करतात म्हूण मोगोचो फुडारी दीपक ढवळीकारान फोग काडलो. शिरोडेचो आमदार म्हणटा कोवीड सेंटर जालें म्हणून शिरोडे कोरोना पातळटलो अशें ना. शिरोडे PHCंत खंय बरी सुविधा आसा म्हूण कोवीड केअर सेंटर केलां. काल इतले घाई गडबडीत ते कोवीड सेंटर शिरोड्या हाडपाची गरज आशिल्ली काय कितें हे पयलीं सरकारान चिंतूंक जाय आशिल्लें. आनी जायत जाल्यार ती गरज जर आशिल्ली जाल्यार लोकांक स्थानीक लोकांक थोड्या कॉन्फिडन्सान घेवपाची बी गरज आशिल्ली. डायरेक्ट ते कोवीड सेंटर म्हणून थंय केलें आनी थंय पेशंट हाडपाचें ठरयलें. ती पद्दत सरकाराची चुकीची आसा आनी तिचो आमी निशेध करता. गरज खूब आसा. सरकारा कडेन प्लॅनिंग आसा की ना अशा गांवांनी येवन तर सरकार प्रायमरी हेल्थ सेंटर घेता आसत सरकारा कडेन कितें प्लॅनिंग आसा की ना असो एक दुबाव येता. हे 2 म्हयने पयलीं सुस्त न्हिदले. आमी ग्रीन झोना आसा ही स्वप्नांच पळयली आनी आनी अकस्मात जेन्ना कोवीड पेशंट वाडपाक लागले तेन्ना हे जागे जाले. खरें म्हणल्यार मार्चांत जो शटडावन केल्लो लॉकडावन केल्लो मार्च एप्रील मे ह्या 3 म्हयन्या खातीर फुडले 6 म्हयन्याचे वर्साचे चिंतून ही सगळी तयारी जावपाक जाय आशिल्ली. आनी आतां इमर्जन्सी हे हेल्थ सेंटर ते हेल्थ सेंटर म्हणून कोवीड सेंटर करपाक लागले ही चूक आसा. वास्कोचे मंगळूर हिलाचे जे पेशंट आसा ते शिरोडे हाडपाची गरज नाशिल्ली. मँगोल हिल आसा थंय येदे व्हडलो टिळक मैदान आसा ते तांकां कांयच न्ही म्हणून कन्वर्ट करपाक जातालें. लोकां मदीं अवेरनेस करप कांय एका आदेसा जाता आशिल्लें. आज काल थंय लाठी हल्लो केलो लोकां हाडून भितर उडयल्या ते लोकां 2 दीस दवरल्या ते लोक गरीब एकदम आनी तांकां सोडना. आमदाराची ही कृती ही खरेंच निशेध करपा सारकी. आपले लोक आमदाराचे आमदार आपले कडेन जायना म्हणून तांकां काडून भितर उडयता. शिरोडचो ZP म्हणटा सरकारान निर्णय घेवचे पयलीं थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेवंक जाय आशिल्ले. आमदार म्हणटा कोवीड केअर सेंटर जालें म्हूण शिरोड्याक कोरोना पातळचो ना. सरकारान शिरोडा प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें कोवीड सेंटर म्हणून जेन्ना डिक्लेअर करपाचें थारायल्लें तेन्ना शिरोडा किंवा शिरोडा मतदारसंघातले किंवा आसपासचे जे आमची जनता आसा शिरोडीची तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आशिल्ली. जर आमच्या शिरोडेच्या जनतेक जर कॉन्फिडन्सान जर घेतिल्लें सरकारान जाल्यार कालचो जो मारहाणीचो प्रकरण जालो लाठीचार्जाचो प्रकरण जें घडलें
तें काल घडचें नाशिल्लें. शिरोडे आमगेले 4-5 असिम्पटोमॅटीक पेशंट आयले म्हणजे आमकां सगळे शिरोडकारांक तें जातलें अशें आमी समजूचें न्ही. इतलेंच कितें आमी त्या वास्तू पासून जी वास्तू PSC आसा थंयच्यान आमी थोडेशें डिस्टन्स सांबाळचें पडटलें. शिरोडेची BJP म्हणटा शिरोड्या PNCत बरी सुविधा आसा म्हूण खंय कोवीड केअर सेंटर केला. सरकारान सुद्दां शिरोड्या हाडपाक कितें जालें कारण की हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट आसा, सगळी सुविधा आशिल्लो हॉस्पिटल आसा आनी ज्यो प्रॅक्टीस चलतल्यो जनरल OPD आनी कितें तें आयुर्वेदीक कॉलेजां शिफ्ट केल्लें आसा. घेतले आसतना आमकां सुद्दां कळयलें ना पंचायतीक, पण आमी सहकार्य करपाक आमी सरकारा फाटल्यान आमकां कळयलें ना. जर आमकां कळोवनूच हें जाय अशें ना. लोकांनी त्या वेळार कशे निर्णय काही सरकार घेता ते लोकांच्या हिता खातीर घेता. सगळ्या दुयेंतींचे खंय SOP प्रमाण उपचार जातले. Yesterday, our primary health center has turned into COVID care center. आणि आमचे जे PHC आसा ती आमी शिफ्ट केल्या हांगा कामाक्षी आरोग्यधाम आयुर्वेदिक कॉलेजीस. सो थंय आमची कॅज्युअलिटी आनी OPD चालू आसतली आनी दीस वील बी ओनली कोवीड केअर सेंटर. अँड वी हॅव स्टार्टेड इट सिन्स येस्टरडे नाईट. वी गॉट द पेशंट्स विथ ऑल द SOPs अँड ऑल द स्टाफ अँड ऑल एवरीथिंग. सो हांगा कितले पेशंटाक दवरपाचें हें आसा सोय आसा? सध्या तरी 60. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. गोंयांत गव्यांक फारान मारपाचे प्रकार. मया देवगळे गव्याक मारला. 2-2.5 वर्सांचो आसूये आंगण धडधाकट. गवो मेला तें पळोवन लोकांनी रानां खात्याक हाडलें. दोतोरांचे टिमीन वचून पंचनामा केलो. ताच्या आंगार उजवे वटेन मुनिसांवाचे 10 बुराक. इंटरनल ब्लिडींग जावन तो मेला. गुळयो घालून मारला म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता. कांय दिसा फाटीं गवो म्हूण नादोड्या गाबणे म्हशीक फारान मारिल्ली. आज देवगाळे नारव्या हांगा एक सादारण 2 ते 2.5 वर्साचो गवारेडो जो मेल आसा ताजो मृत मेळो आढळ्ळो आमकां. फॉरेस्टाचे लिकलेटर आयले, कंप्लेंट आयिल्ले नंतर पोस्टमॉर्टमाक आयलो. तर त्या गवारेड्याच्या उजव्या बाजूक म्हणजे भूज आनी आमचे आतवडे आसता, बरगडे आसता, त्या जाग्यार सादारण 10 पंचड उंड मेळ्ळा आमकां. सस्पेक्टेड फॉर शूटिंग. कोणे तरी मस्ती केल्या, निसर्गाच्या विरुद्ध कोण तरी हांगा काम केलां ताणें आनी ह्या वन्य प्राण्यांक आपल्या बंदुकेचो शिकार केला. तो गवारेडो एक्चुअली हेल्थी बरो आशिल्लो. ताजे फक्त भितर लिवर आनी लंग्स, उजवे बाजूचे लंग आनी लिवराचो जो लोब आसता तो कंप्लीट फुटून इंटरनल ब्लिडींग जाला आनी तो एनिमीक जाल्ल्या कारणान ताका मरण आयलां. तामिळनाडू काडून मान्सून कर्नाटकांत पातळ्ळो. 1-2 दिसांत गोंय आनी दक्षिण कोकणांत पावपाचो हवामान खात्याचो अदमास. फाटले 2 दीस सादारण विसव घेतल्या उपरांत मान्सून पूर्व पावस गोंयभर पातळ्ळा. मायग्रंट कामगारांक लागून नितळसाणीची कामां आडकल्ल्यान पयलेच 1-2 दडकांनी शारां रस्ते तुंबून बुडूंक सुरू. Till now, Goa has received a cumulative state average rainfall of 253 mm, which is actually almost the double of what the normal value for these 8 days is. That is because in the beginning of this month, that is 1st of June, 2nd of June, Goa has actually received a lot of rainfall due to the effect of cyclone Nisarga that passed near to Goa. So because of that intense rainfall Goa received on one day, we actually received very heavy rainfall also. So because of that, the tally of total state average rainfall remains almost double to the normal value till now, that is on 8th of June. As of now, what we are expecting over Goa is the arrival of monsoon, southwest monsoon. So as on today, the southwest monsoon has reached up to Karwar and Shimoga in Karnataka, whereas a place called Chittoor in Andhra Pradesh and up to Chennai. So this is how the monsoon has arrived up to now, and we are expecting further northward propagation of monsoon current in the coming days. Now tomorrow there is a low pressure area that is very likely to form over Bay of Bengal. Once this low pressure area forms, it will enhance the northward propagation of southwest monsoon. And as per latest information we have, within 2 days, southwest monsoon is going to arrive over Goa also.
And from 10th onwards, we are expecting increase in rainfall activity over Goa. On 10th, 11th and 12th, we are expecting very good rainfall to receive over Goa, and we have issued heavy rainfall warning. That means rainfall exceeding 6 centimeters in 24 hours. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.